मॅडम आता झेड पी इलेक्शन येवपा आसा ह्या फावटी तूं आसतलें झेड पी इलेक्शनाक एक्चुली हें सोमना भितरी सगळी घुसमोर कुंदोर जाला आमगे कॉन्स्टिट्युन्सी. इतली जाण आमचीच बसताय, आमचे सपोर्टर बसताय. कोण म्हणटा म्हाका सपोर्ट कर, कोण म्हणटा म्हाका सपोर्ट कर, हे पार्टीचे आनी तुमी जाणाय हांव खंयचे पार्टीन ना. हांव इतले वर्स झेडपी इलेक्शन जिखले जाल्यार हांव एज अ इंडिपेंडंट एज नॅली म्हणून जिखला. पार्टी लायन्साचे हांव केन्नाय बसलो ना इलेक्शनाक. आनी हे पार्टी काँग्रेस म्हणटा आपणा सपोर्ट कर काँग्रेस. हांव रेडी जाल्ली काँग्रेसीचे कॅन्डिडेट, पूण सगळीं 5 मेंबर्स सरपंच आमची गांवची बी जॉना बसय म्हणून एक कॅन्डिडेटाक. आनी आमी तेका उतर दिल्ली. सो ते उतरा प्रमाणे हांव रावला आनी म्हाका नाका. जेन्ना इतली इलेक्टेड मेंबर्स आनी सगळीं इन्क्लुडींग लास्ट टायम विल्फ्रेड देसाय आमचो एक्स MLA सगळ्यांनी एकठांय जावन काँग्रेस कॅन्डिडेटाक तेमी डायरेक्टली प्रपोजल केलें. ही सगळीं ग्रूप आहा तो कॅप्टन विर्याक तो सपोर्ट केलो तेमी. सो जेन्ना तेमची काँग्रेस ऐकना आनी कोण कोणाकूय बसयत जाल्यार तींच मुजी बरें पोत येयलाय तूं बस म्हूण इंडिपेंडंट. आमकां रिस्पेक्ट ना जाल्यार तूंच बस म्हूण. सो तेश लागून म्हाका जायते चिंतचें पडलें. आनी आतां कालींच हांवें डिसिजन घेयला. कालींच चल हांव लोकांगे वीश पुरी कोतोलें आनी हांव बसतोळ म्हूण इलेक्शनाक. कित्याक म्हाका कितें दिसता, वॉट हायव एक्सपिरियन्स, एक पावर तो झेडपी जाला लेगून पावर ना. हाव टू मेक पावर आउट ऑफ दॅट इलेक्शन इट्स अप टू यू. एक पंचाक तो चड पावर आसा, पूण झेडपी पावर नासतना हांवें इतली कोण दाखयला. सो लोकांक एक म्हजे एक विस्वास जाला. जावं कोलवा जावं सेरावली आनी बेतालबती इतली म्हाका फोन येयलाय त्या कॉन्फिडन्साची हांव मुखार वयतां म्हणजे सगळे पास्ट फ्रेंड्स एंड सपोर्टरांक घेवन. सो आय डोंट नो, दीस इज वॉट आय हॅव डिसायडेड एट द मोमंट. कित्याक जायते लोक म्हणटाय, कोण म्हणटाय हांव BJP, कोण म्हणटाय हांव हें. दीस गोवा पंचायत महिला शक्ती अभियान कोण पण उलयताय न्ही तेमकां खबर ना म्हाका एडमिनिस्ट्रेटर केला ऑफ गोवा पंचायत महिला शक्ती अभियान. कोणे पंचायत मिनिस्टरान. कित्याक सगळीं बायल दे वॉन्टेड मी टू बी द एडमिनिस्ट्रेटर. कित्याक फ्रॉम स्क्रॅच गोवा पंचायत महिला शक्ती अभियान एक बॉडी इलेक्टेड बायलांचो हांवें मुखार हाडला फ्रॉम स्क्रॅच. आनी म्हाका तें मुखार व्हरपाक जाय आसलें म्हूण हांव मोविनान म्हाका एडमिनिस्ट्रेटर केला. मोविन गुडिनो पंचायत मिनिस्टरान. आनी जायत जण BJP मनीस म्हाका तेकाय जायत उलयले तेमी की तूं ते BJP ना, तूं तेका कित्याक कोता. म्हाका पार्टी लागना, म्हाका कांयच लागना. हांव मुगे एम एंड विश इज टू एम्पावर द विमन बिकॉज आय हॅव गॉट सो मेनी एवॉर्ड्स. आनी आज तुमी जाणाय म्हाका इंटरनॅशनल एवॉर्ड मेळ्ळा. आख्खे इतलो वर्सां एवॉर्ड मेळ्ळा फॉर एम्पावरमेंट म्हणून ते म्हाका एक प्लॅटफॉर्म काम करपाक. आनी मुगे प्लॅटफॉर्म हे एवॉर्ड आय टेल it also it's the blessing of the people who have elected me from Kolva Zilla Panchayat constituency, from Betalbati, Kolva, Serauli and Majorda, Uttarta, Kalata. And I'm sure all these people will definitely stand by me and look at me not as I just can't understand what is going on and why to have these elections on party lines. आमी जिल्हा पॉइंट्स खातीर एक किस्कूट पावर ना, कांय ना. आम कांय सरकार कोण नाय. तुम चिंताय हे मुखार. म्हाका दिसता काँग्रेस जावं BJP वी शूड नॉट vote for anybody, but independent people cannot go left nor right. They are there where they are. So if worst comes to worst, I will contest as independent. Maka party lagna, maka people lok lagata. I am people's candidate and people's choice. So if I feel Goa has to be saved, we need to have candidates who are independent. The reason is because when you are independent, it is the wish of the people which will prevail. हे हांवें जायत फावट लोकांक सांगलां पूण लोकांचें तकलें वचना. लोक काँग्रेस येयली जाल्यार काँग्रेसी सरकार, BJP येयली जाल्यार BJP सरकार. कोण येत तेका लोकांची कामां जातलीं. उडी मान वचपाचें प्रश्नूच ना हितून. सो इंडिपेंडंट इज द बेस्ट choice
I feel for the future, because people should form in all constituencies candidates who are good and who would want to contest as independents, and that would be the right way. कित्याक हांव जेन्ना असेंब्ली इलेक्शनाक कॉन्टेस्ट करून गेलो जाल्यार everybody we are saying that the politicians are corrupt. हांव कितें म्हणटा, politicians corrupt कोण इलेक्ट कोताय? लोकां इलेक्शनाक पयस जाय, सगल्यांको पयस घेताय. हांव कितें म्हणटा, तुमकांय प्रिंसिपल आसा, सगल्यांको तुम पयस घेताय. वोट मात तेका पयस घेयाय न्ही. तुम तर पयस घेयन जाल्यार सगल्यांको रे. हें फ्युचर आनी करप्शन आनी डिस्ट्रक्शन गोंयचें कोणें भोगपाचें? आम गोंयकारां. सो आमी रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट इज हॅपनिंग. आनी तेका लागून हांव एक्टिविजमूय सोडला. हांव कित्याकू ना, म्हाका फकत मुगे बायलांक वयर करपाक तितू हांव आहा. कित्याक लोकांक कितलें केलां, लोक सोमना. दे वॉन्ट मनी फॉर इलेक्शन्स एंड that vicious circle goes on. So why we should blame only the politicians, or that Goa is getting destructed, or environmental degradation जाता, हें जाता, तें जाता. म्हूण आमकां ब्लेम करूं जाय न्ही. तुमकां इलेक्शनाक पयस जाय म्हणटरी this is what you all have to face. म्हणल्यार ह्या फावटी तो आसतलें इलेक्शनाक 100%. चडशें हांव 100% सांगपाक जायना, पूण एक डिसिजन जाला. आनी सगळे लोकांक वयतो हांव फालसोन ओपिनियन घेवपाक. लोकांक जाय जाल्यार हांव फुडें मारतलें. लोक म्हणटाय तूं रावं नाका, न्यू फेस, बरो कॅन्डिडेट आसला, आय डेफिनेटली वील गीव दॅट कॅन्डिडेट. मुगे 100% न्हू बाबा, चिंतिल्लें आमकां गोंय जाता ते भाशेन एक चान्स घेवपाक. पूण एक बरो कॅन्डिडेट कितें बरो करपाक आहा जाल्यार आय वील गीव दॅट पर्सन अ चान्स. आय एम नॉट इंट्रस्टेड. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.